नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मांडलो 30,195 कोटींचो अर्थसंकल्प फाटल्या वर्साचे तुळनेत 7.21% आसा अदीक। शुक्रारा जे कितें घडले ते चुकीचे विधानसभेत फक्त सभापती आणि आमदारांक उलोवपाचो आसा अधिकार कोणे कूस लावनी आंदोलकांक हाडला तांचेर जातली कडक कारवाय मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी। पार्सेकार फूड्स कंपनीच्या आड मोलेच्या थळाव्यांनी केले तीव्र आंदोलन बेकायदेशीरपणान चलता कंपनी प्रशासनान संबंधितांचेर करची कारवाय थळाव्यांची मागणी। कुंकळे उद्देगी वाठारा फाटल्यान उडयल्ल्या कोयऱ्याच्या राशीक पेटलो उजो वाठारांत पातळात दाट धुंवर उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार दाखल। राज्यातल्या शाळांची सुरक्षा एनईपी चालीक लावप आणि परीक्षा प्रक्रियांचेर विधानसभेत जाली चर्चा 301 शाळांची स्ट्रक्चरल ऑडिट अजून जावंक ना सांगले मुख्यमंत्र्यांनी। आणि भाजी पिकोवपी शेतकऱ्यांक उत्पादनात योग्य दर मेळचो म्हणून दर वर्सा दरवाढ करतले सुनिश्चित मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती भाज्यो पिकोवपी शेतकऱ्यांचो आंकडो दिसान दीस उणो जाता म्हणून आमदार आल्लेकरान मांडिल्लो मुद्दो। आता खबरो विस्तारान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 2026-27 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर केलो। मुख्यमंत्र्यान 30,195 कोटीचो अर्थसंकल्प मांडलो। फाटल्या वर्साचे तुळनेत अंदू वर्सा 7.21% अर्थसंकल्प चड आसा। समाजातल्या सगळ्या घटकांचो अर्थसंकल्पात विचार झाला। समाजातल्या सगळ्या घटकांचो अर्थसंकल्पात विचार करून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 2026-27 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर केलो। हो अर्थसंकल्प लोकाभिमुख अर्थीक नदरेन उदरगतीचो तशेंच विकसीत गोंय नदरे मुखार दवरून केला। अर्थसंकल्प सादर करपाची मुख्यमंत्र्याची ही 7वी फावट। मुख्यमंत्र्यान 30,195 कोटींचो अर्थसंकल्प सादर केलो। फाटल्या वर्साच्या तुळेत 7.21% वाढ जाल्या। घोषणा टाळून सध्याच्या स्थितीत गरजेच्या सुविधांचेर भर दिवपाचो यत्न मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केला। नागरी जिविताचेर सकारात्मक परिणाम करपी भलायकी क्षेत्राविशीं घोषणा तशेंच शिक्षण आनी रोजगार विशींच्या येवजण्यांनी म्हत्वाची तरतूद केल्या। तशेंच अटल आसरा सामाजीक येवजण्याच्या रकमेत वाड करपाची घोषणा केली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अर्थसंकल्पात वीज खात्यात 5,100 कोटी, भौशीक बांदकाम खात्यात 1,897 कोटी, भलायकी खात्यात 2,217.66 कोटी, पिवपाच्या उदका खात्याक 1,009 कोटी, पर्यटनाक 385 कोटींची तरतूद केल्या। केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारच्या सकारात्मक लोकाभिमुख आणि अंत्योदय ग्रामोदय सर्वोदय पूरक कार्यशैलींतल्यान गोंय राज्य विकसित भारताच्या 2047च्या दिशेन वाटचाल करताना विकसित गोवा 2037 साध्य करपाचो हावेस घेवन गोंय राज्याचो आर्थीक वर्ष 2026-27 खातीरचो अर्थसंकल्प जनतेक सादर करपा खातीर ह्या पवित्र सभागृहात उबो आसा। फिस्कल प्रोफाइल The recent global scenario and its subsequent effects are expected to have the significant impact on the economy of Goa, which highly serves the sector-dependent state. The gross state domestic product advance of the state of the Goa for the year 26-27 at the current price is estimated rupees 1.31 lakh crore. The GSTP per capita is expected to remain one of the highest in the country, which is 8.18 lakhs. The total expenditure estimated for the financial year 26-27 is 30,195 crores. अर्थसंकल्पातले महत्वाचे मुद्दे स्वतंत्र आयुष खात्याची स्थापना, दयानंद सामाजिक मानधनात वाढ, अटल आसराचो निधी 3 लाखांवयल्यान 5 लाखांनी वाडयतले, 10 वर्सां सेवा बजायिल्ल्या कंत्राटी कामगारांक कायम स्वरुपी कामाक घेतले, दोना पावला स विद्यालयांचे एकठांय संकुल उबारतले, दरेका आमदाराक रस्ते कामा खातीर 100 कोटींची निधींची तरतूद केल्या, शाळेत विद्यार्थिनीं खातीर सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करपा खातीर 1 कोटी मंजूर, DDSY विमा मर्यादा 4 ते 6 लाखां मेरेन वाडयतले, दाबोळे आनी मोपा विमानतळ चालूच उरतले, कला क्षेत्रातल्या गटांक लता मंगेशकार अर्थसहाय्य येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो, संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाच्या कामाक
ह्या वर्सा सुरवात जातली. 180 कोटी खर्च करून वास्को शाराचे नूतनीकरण करतले. हे वर्सा डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी, 100 AI कॅमेरा, ऑटोमेटेड गाडयांची चाचणी करतले. जिल्लो पंचायत वांगडी सरपंच पंचांचे मानधन 5,000 वाडयतले. रोजगार आणि प्रशासन कर्मचारी भरती आयोगा अंतर्गत 2,500 पदां भरतले. दिव्यांगांक अर्ध शुल्क माफ. 10 वर्सां कंत्राटी सेवा केल्ल्या कामगारांक नियमित करतले. GHRDCत विदेशात नोकऱ्यां खातीर स्वतंत्र विभाग. सरकार तुमच्या दारी उपक्रम सगळ्या पंचायतींनी राबयतले. भौशीक बांदकाम खाते. PWD अंतर्गत दरेका मतदारसंघा खातीर 100 कोटींची कामां. रस्ते आनी हेर कामां खातीर 1,037 कोटी. इमारतींच्या देखरेखी खातीर 372 कोटी. रस्ते खणप हाचे लक्ष दवरपा खातीर अंतर्गत समिती नेमतले. पर्यटन आनी संस्कृती. पर्यटन खात्या खातीर 385 कोटींची तरतूद केल्या. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकात 10% वाढ. अयोध्या, पंढरपूर आणि मुंबईत भाविकांक खातीर गोवा निवास. दोनापावला नवीन कन्व्हेन्शन सेंटराचे काम ह्या वर्सा सुरू करतले. शिक्षण आणि कुशळटाय. शिक्षण खात्याक 3,400 कोटींची तरतूद केल्या. फंड कनेक्ट येवजण थळाव्या विद्यार्थ्यांक IIT, NITत इंटर्नशीप. शाळेंक नवे बालरथी दितले. पिवपाच्या उदका खात्याक 1,009 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. उदकाच्या सामान वांटपाचेर भर. 200 परस चड अधिक MLDचे प्रकल्प पुराय जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. शुक्रारा जे घडले ते चुकीचे आशिल्ले. फक्त सभापती आणि आमदारांक विधानसभेत उलोवपाचो अधिकार आसा. कोणेय आंदोलकांक प्रवृत्त करून हाडले जाल्यार तपास जाले उपरांत तांचेर खर कारवाय जातली, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. पळयात. आम्ही सदांच म्हणटा की ह्या सभागृहात आमकां प्रतिनिधी लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून धाडटा. गोंयांत न्ही पुराय देशभर आणि लोकसभेत राज्यसभेत सुद्दां जो निवडून येयल्लो प्रतिनिधी आमदार आनी खासदार ताका निवडपाक तेचो रायट आसता. बाकीच्या लोकांक तेचो निवडपाक रायट नासता. म्हणून अशा पद्दतीन तांकां प्रवृत्त करून कोणी हाडले आनी ताजी चवकशी जावपाक जाय. म्हाका दिसता ही स्पीकर बेगीन रुटीनली चवकशी करतलो. फाटले फावटी जेन्ना लोकसभेत अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जाल्लो ताज्या उपरांत तोय रेफरन्स लोकांनी घेवचो. ताच्या खातीर म्हाका दिसता ह्या इन्सिडंटाचो पयल्यान पयलीं हांव निशेध करता आनी त्या चौगांक कोणी भडकयल्या आनी ताका कोणाक कदाचित तांकां हे खबर आसा काय ना हांव नको, बट पयल्यान पयलीं लोकांनी एक लक्षांत घेवपाक जाय. कारण तुमी पत्रकार, तुमकां खबर आसा हांव स्वता ह्या हावजांत गेली जवळपास 14 वर्सां म्हाका पुराय जाय दिली. तुमकांय स्वता खबर आसा की पत्रकार जावन सुद्दां तुमी सिंगल शब्द कोण उलोवंक शकना, जाल्यार सामान्य मनीस असो कसो उलोवंक शकता अशें कशें हांगासरून दाखयतलो. आनी त्या खातीर ताचो निशेध हो सगळ्या जाणांनी करपाक जाय. दीस इज द ब्रीच ऑफ सेक्युरिटी. ओके, आसात म्हणजे हो धोक्याची घडटा तशी अशा पद्दतीन. फाल्यां सकाळी तेंच्यांनी कितें हाडून जर डायरेक्ट मारलेलें इतक्या पद्दतीचेर आसा. म्हणून म्हाका दिसता ज्यांनी प्रवृत्त केल्या कोणी तांच्यांनी बी स्पीकर इन डिटेलान ताची चवकशी करची स्पीकर सरान आनी हेजेर डिटेलान जी शिक्षा कायद्यान आहा ताका शिक्षा कंप्लेन दिल्या. फुडें जावचे न्हू अशे इन्सिडंट्स म्हणून कितें फुडें प्रिकॉशन सेक्युरिटीचो आसतलो आनी सगळ्या आमदारांनी बी अशा पद्दतीन म्हाका दिसता वागप गरजेचें आसा. मोले पळसकट्टा वाठारात बेकायदेशीर चलपी पार्सेकार फूड्स कंपनीच्या आड थळाव्यांनी तीव्र आंदोलन केले. कंपनीक लागून वाठारात प्रदूषण जाता, तशेंच घाण वासाक लागून लोकांक साथीचे दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा. प्रशासनान हाची दखल घेवन योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी आंदोलकांनी केली. हो जो गाव, या गावाक कितली वर्सां जाली, 70 वर्सां जाली हांगा लोक आसा, लोकांचे अस्तित्व हांगा आसा. आनी तो हांगा आयला कितले दीस जाले, म्हाका दिसता हार्डली 3-4 वर्सां जाली तो आयज हांगा येवन बिजनेस करता. आनी हेजे पयलीं ते लोक खंय गेल्ले हो आतां आमकां क्वेश्चन मार्क पडपाक लागलो की तो आमकां हांगा हे करता की बाबा आपूण हो जो गांव आसा तो आपूण पोसता. हेजेर आतां आमच्या लोकांक सगळ्यांक क्वेश्चन मार्क पडला. दुसरी गजाल म्हळ्यार तो आतां म्हणटा काय स्टेटमेंट केला की तेणी 30 लोकांक जॉब दिला. तेणी दाखोवचें आमकां खंयच्या लोकांक जॉब दिला. तो हार्डली आमचे 2 लोक तेजे कडेन कामां वयता. आनी तो म्हणटा की हांगची जी शॉपां आसा, बार्रां आसा ती तेज्या कुस्तार चलता, रूम आसा तेज्या कुस्तार चलता. हे जे तेणी हेजी दुकानां आसा, शॉप्स आसा, ही तो हांगा येवचे पयलीं लोकांनी केल्ली. आनी हे तेणी जो स्टेटमेंट केला तो निशेध करता आनी तो फॉल्स स्टेटमेंट तो आयज मिडिया मुखार हाडटा. तो लोकांची दिशाभूल करता. हय, दिशाभूल करता, ऑब्वियसली दिशाभूल करता. आनी तो असलो फालतू स्टेटमेंट दिता की बाबा लोकांची कोण तेका लोक येवन ते दुकानार येवन सामान व्हरता तसले स्टेटमेंट करता. मागीर बार्रां चलता, कोणी सांगला तांकां तेंचे बार्रार वचपाक?
मागीर आपूण ते ग्रॉसरी व्हरता हे कसलें म्हणून म्हणून तो करता हे फक्त दाखोवपा खातीर दाखोवपा खातीर आनी काय ना, फक्त दिशाभूल करपाक लागून ह्यो सगळ्यो गजाली तो करता. गेले 1.5 म्हयन्याचो प्लांट बंद आसा म्हणून तेणी सांगता की थंय कांयच चलना तेन्ना हेर वास येवपाची येत ना म्हणटा तेन्ना कशें कितें पळय आमी जो स्ट्रायक आहलो तो 24 तारखेर केल्लो. तेन्नाच्यान आतां आमी कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार ऑलमोस्ट आतां 1-2 म्हयने जाले. ओके, आनी तो म्हणटा की आपूण 1.5 म्हयने जाले की आपूण प्लांट चलयना, जाल्यार आयज हे लोक हांगा येवपाचें कारण कितें? प्लांट बंद आसल्यार लोकांक कितें गरज पडला की आपल्या कामां सोडून हांगा येवन बसपाक? हो सगळी दिशाभूल करता आनी काय ना. तो आपले डिफेंड करपाक लागून असले फालतू स्टेटमेंट आयज पब्लीश करता आनी काय ना तेजें. शेनवारा सकाळी कुंकळी उद्देगीक वाठारा फाटल्यान दोंगराचेर उडयल्ल्या कोयराच्या राशीक उजो पेटिल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या उज्याक लागून वाठारांत दाट धुंवर पातळा. सध्या उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार आसा, तशेंच उजो पालोवपाचो नेटान यत्न करीत आसा. मात अशा कोयर उडोवप्यांचेर सरकारान गंभीरतायेन दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आनी त्या स्पॉटार पळयल्यार मोठ्या प्रमाणात गार्बेज पडिल्ली आसा. ही कितें म्युन्सिपालिटी उडयता काय कोण थंय, कारण थंय लागीं गार्बेज प्लांट आसा. पळय कितें आसा तो आज सकाळी एट अरावंड 10:30 म्हाका एक फोन आयलो की ऊस लागलो म्हणून IDC. सो आमी सदांच्या भशेन हांव एक म्हणलें रावंड मारया. पयल्या बरो व्हडलो दिश्ट पडटालो धुंवर. सो मातशें मुखार गेल्यार पयल्या सगळ्या ऊस पेटलो आसा आनी वयर तें आसतें फॉरेस्ट आनी बारीक जनावर आस थंय ना म्हण ना. पावताय आमगे सकयल सुद्दां पावताय थोडीं पाकड बिकड ते तसले सगळे. सो पयल्या सगळें ऊस पेट्टा. ऊस पेटलो म्हणटकीर मातसो मुखार गेलो म्हणटा हांवें कुंकळी पुलीस स्टेशनार फोन केलो आनी फायर एक फोन केलो कित्याक हिंगा लागीं आसतें. सो आफ्टर दॅट येयले म्हणटकीर भितर गेल्या ती सगळी वेस्ट डंप जालो आसा. वेस्ट म्हणल्यार कितें प्लास्टीक वेस्ट सगळो, मागीर गाडयांचो ती स्पॉन्ज बी उरता तसलो वेस्ट आनी इवन हॉटेलाचो वेस्ट, फूड वेस्ट. म्हाका दिसता ही ती प्रायवेट प्रॉपर्टी काय सशोदात ती प्रॉपर्टी ती म्हाका तशें करून खबर ना, पूण वेस्ट इतलो आसा की वेस्टा पयल्या आनी तुज्यान सांगोय ना बाबा तो उज सांजेर सुद्दां चलतलो असो म्हणून. आतां फायर ब्रिगेड गेला आनी एक गाडी कितें भरून हाडपाक आनी CMCचो हें आसतना गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसतना तरी लोक तरी असो करून उडयता जाल्यार हांव मागता CMC कडच्यान की आनी कुंकळे पुलिसा कडच्यान तेमी FIR लॉन्च करचो. कित्याक दोंगरा उज पेट्टालो आनी दोंगरात तरी सबंद उज पेटलो जाल्यार दोंगर त्या वाटेन सुद्दां आसा, केपी पडटा कॉन्स्टेन्सी. सो सगळी आनी कोणाचे तरी जिवा आनी जनावर कॅटल क्रेजिंग ग्राउंड तो जनावरांय लोकांनी मातशी चिंतो जाय बाबा आपल्यागेली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता म्हणून वचून उज ह्या टायमार घालचो न्हू. कित्याक गरमी पळय कशें आमकां थिंग उबो रावन आनी तुमकां पत्रकार भावांसून उबो रावन कळ्ळें आसतलें. सो मागता ऑथॉरिटी कडच्यान, लोकल ऑथॉरिटी आनी कुंकळी पुलिसा कडच्यान की जो कोणी तो भितर उडोवपाक दिला कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपा जायी तेंचेर FIR जावची म्हणून तुरंत. कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या फाटल्यान गेट नंबर 1 जर आयलो जंय गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंयच्यान कुंकळे म्युन्सिपालिटीचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंयच्यान कांय अंतराचेर मोठ्या प्रमाणान गार्बेज हांगा डंप केली वताली. तातूंत भितर चडसो सोफा सेटाचो जो स्पॉन्ज वापरतात जावं बेडीक स्पॉन्ज वापरतात तसलो स्पॉन्ज, प्लास्टिकाची पायपां आनीक प्लास्टीक, वेगवेगळे तरेचे मटेरियल, तुका डेब्रीज ह्यो सगळ्यो हांगा उडयल्यो वतात. त्या भायर इंडस्ट्रियल वेस्टूय हांगा दिसून येता जी डंप केली आसा. पूण आतां पळयलें जाल्यार हाका उजो लागिल्लो आसा आनीक हो उजो जवळ जवळ लोकलाच्या लक्षाक सकाळ फुडें 10-10:30 सुमार हो लक्षाक आयलो. तांणी ऑथॉरिटीजांक कळयलें ह्या बद्दल लागलें म्हूण. कुंकळेची फायर ब्रिगेड येवन हांगा फायर पालोवपाचो हें केलें. एक गाडी सोंपोवन परती रिफिलाक गेल्ली आसा. पूण उज्याची जर हांगा परिस्थिती पळयली जाल्यार हो उजो वाडपाक शकता, कारण सद्याक गरमी आसा. लोकल म्हणटा त्या प्रमाणे हो कोणे तरी मुद्दम उजो लायिल्लो आसा. आनीक आतां हाजी जर सिरियसनेस जर पळयली जाल्यार हो उजो मुखार जर स्प्रेड जालो जाल्यार हो कंट्रोलाक येवपाना, कारण हाजे फाटल्यान जी आसा ती दोंगुल्ली आसा आनी ताजेर दाट फॉरेस्ट आसा, झाडां आसात. सो तो एकदां वाऱ्यार जर गेलो जाल्यार तो कंट्रोलाक येवपाक त्रास. सो बेगींतली बेगीन हो उजो स्प्रेड जावपाचो पयलीं पालोवपाक जाय. उजो अजून पालवलो ना आनीक फायर ब्रिगेड लागतली. हांगा रस्तोय सारको ना, ताका लागून फायर ब्रिगेड येवपाकूय त्रास जाता. हो उजो दोन कडेक लागिल्लो आसा, जो आमच्या फाटल्यान एक आनी हांगा कांय अंतराचेर आनी एक क्वॉरी टायप आसा, थंय तातूंत भितर ते गार्बेज आशिल्ली ताकाय तो उजो लागिल्लो आसा. सो बेगींतली बेगीन दोनी हाका फायर कंट्रोल जावपाक जाय. लोकल डायरेक्ट आरोप करतात की हो उजो मुद्दम कोणी घाला हें हांगा जी गार्बेज उडयतात ती ना करपाक लागून. सद्याक एक फायर ब्रिगेड हांगा उदक मारून गेल्ली आसा, पूण तो ताजें कांयच लक्षण ना की पालवतलो जावं कंट्रोलाक येतलो असो. हो वाडपाकय शकता. आनीकय फायर ब्रिगेड हांगा लागतल्यो, त्यो रिफील करपाक गेल्या. पूण कुंकळेच्या एका फायर ब्रिगेडीन हें जावपाना अशें दिसून येता, कारण जंगलाक जर गेलो जाल्यार मागीर गेल्ल्या वर्साक जशें नावेली बिवेली दोंगराक उजो लागतालो तशी परिस्थिती हांगा जावपाक शकता. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू उलयतां.
राज्यातल्या शाळांची सुरक्षा एनईपी चालीक लावप आणि परीक्षा प्रक्रियांचेर विधानसभेत भासाभास जाली. मे म्हयनो सोंपच्या पयलीं 301 शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें. मजगतीं एप्रिलांत शाळा उक्ती दवरपाच्या निर्णयाक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावूय हरकत घेतली. पळयात. एका म्हयन्या भितर राज्यांतल्या सगळ्या शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत जाहीर केलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण खरपणान चालीक लायतले अशेंय तांणी सांगलें. मजगतीं आमदार एल्टन डिकोस्टान शिकोवपाचो वेळ आनी शाळांनी सुरक्षे विशीं प्रस्न उप्रासले. एप्रिलांत शाळा उक्त्यो दवरपाच्या निर्णयाक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हरकत घेतली. मजगतीं आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंय विद्यापीठाची पुनर्मुल्यांकन पद्दत परतून सुरू करची अशी मागणी केल्या. I wish to highlight the growing fear and anxiety among students, parents, scout masters, guide captains, head of school and management due to non-allocation of periods for scouting guiding activities under NEP 2020. Since the academic year 2024-25, this policy has seriously affected 214 schools across Goa, impacting nearly 50,000 student members. Scouting and guiding are not just extracurricular activities. They are vital for character building, discipline, leadership and community service. Denying time for these activities undermine holistic education and the spirit of NEP itself. I urge the government. With regards to the discontinuance of the re-evaluation system in the state of Goa, पयलीं कशें आशिल्लें की re-evaluationाक तुज्यान अप्लाय करूं येतालें. ताजे मागीर 23 सुमार तांणी 5,000 रुपया पर पेपर अशी फी घाली. युनिव्हर्सिटी 5,000 रुपया पर पेपर. ताजे मागीर 24 तांणी रिइव्हॅल्युएशन म्हणजे कम्प्लिटली कॅन्सल केलें आनी आतां फक्त रिव्हेरिफिकेशन म्हणल्यार काउंट करप मार्क कितले पडले ते. रिइव्हॅल्युएशन जावप ना. म्हणटकर एग्जामिनराचेर अकाउंटेबिलिटी कशी आसतली. हे स्टुडंट सगळ्या कडेन गेले, गव्हर्नराक म्हऱ्यान गेले, वायस चान्सलर, रजिस्ट्रार आनी तुज्याय म्हऱ्यान आयले आनी ते म्हणटात की तूं सिंपथेटीक आशिल्लो म्हणून. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री सिंपथेटीक आशिल्लो. म्हाका एक अश्युरन्स जाय की न्याय भुरग्यांक मेळटा हे भुरग्यांक कळूंक जाय, प्रोफेशनल कॉलेजीतल्या भुरग्यांक, की तांचे पेपर रिइव्हॅल्युएट जातले. हो उगीच बंद करप सिस्टम हो कित्या वयल्यान तो कळना आनी देर इज नो लॉजिक ऑर प्रेसिडेंस बिहायंड दीस. सो म्हाका एक अश्युरन्स दिवचे. नोटेड स्पीकर सर, आय चेक विथ माय सेक्रेटरी. स्पीकर सर, आत्ता जो विषय सांगला त्याच्या प्रमाणे आमच्या 302 गव्हर्नमेंट स्कुलां हे अजून ऑडिट करपाचो आसा. दॅट इज एक इश्यू. स्पीकर सर, आणि हे सगळें सांगता आसतना आमी 100% स्कुलां रिपेर करून ती जुनाच्या पयलीं दिवपाचें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलें. जे सिलींग पडलें म्हणटा पळय न्ही स्पीकर सर, थंयसर जो सिलींग घालतात आमी आतां ह्या फावटी त्या खातीर सगळ्या स्कुलांनी सांगलां की तुमी कितें म्हणटा ते प्लास्टर ऑफ पॅरिस फकत फायर फायटिंगाचे उलय. प्लास्टर ऑफ पॅरिस हे युजूच करू नका, कारण ताका डायरेक्टली म्हणजे टॉपच्यान फॅन घालप आनी हें सांगला त्या खातीर. आनी फ्लोर पडलो अशें केन्ना जावचें ना, सिलींग पडलें अशें केन्ना जावचें ना. दुसरें स्पीकर सर, तो जे फायर एक्सटिंग्विशर म्हणटा आनी फायर सेफ्टी ऑडिट जो म्हणटा पळय स्कुलांचो, स्पीकर सर, एक म्हणजे स्कुलांनी खंयच्याच कुकिंग फॅसिलिटीज किंवा अशा पद्दतीच्यो कसलीच फॅसिलिटीज ना, किंवा थंयसर चुकून सुद्धा जे लायटर न्ही फर्स्ट सुद्धा कोणी यूज करचे न्ही. तो जे सांगता वगीच जर फ्लोर ऑफ द हावस फाल्यां सकाळी म्हणल्यार 2 मिनटां भितर करता जाल्यार ते योग्य जावचें ना. इट इज आत्ताच्या घडीक हांव चॅक करपाक लायता स्पीकर सर, बट थंयसर खंयसरूच म्हणजे चुकून सुद्धा खंयसर बाबा उजो पेटपाची हेजी तेजी शक्यता ही चुकूनय नासता. शाळे भोवती बी तितके आमी प्रिकॉशन्स घेता. हांव वगीच सांगतो ना की आमी सगळे कडेन फायर एक्सटिंग्विशर लायता, दॅट इज अ रॉंग सांगप जातलें. आमी 100% काळजी घेता की चुकून. बट इट इज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट नो. इट इज अ फायर फायटिंग एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम आसपा जायो. सो इफ इट इज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट दॅट मीन्स रांदपा गरज ना, आसपाकूच जाय, हुंयसर पेटपा शकता. आपल्याक खूब खबर आहा म्हणून ते सगळे हांगासर ज्ञान धाडचे अशें काय ना. तू बिरांत दिसना उज पेटल जाल्यार भुरग्यांक त्रास जातले. शाळेन उजो केन्ना पेटचोच ना. उजो पेटपा ना. एक्सटर्नल सोर्साचो उज पेटपा शकता न्हू. सीएम ना, वी आर टॉकिंग समथिंग विच इज व्हेरी सिरियस. तू म्हणटा चेकलिस्टाची घायलो आहा न्हू, दॅट मीन्स देर इज अ रिक्वायरमेंट. आमी काळजी घेता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
भाजी रोवपी शेतकारां खातीर सरकारान म्हत्वाचो निर्णय जाहीर केला. भाजी पिकोवपी शेतकऱ्यांक उत्पादनात योग्य दर मेळचो म्हणून दर वर्सा दरवाढ सुनिश्चित करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. सरकार शेतकऱ्याच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबो आशिल्ल्याचे तांणी स्पश्ट केले. भाजयेच्या उत्पादकांक योग्य दर मेळनाशिल्ल्यान भाजयो पिकोवपी शेतकऱ्यांचो आंकडो दिसान दीस उणो जायत चल्ला म्हणून पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकारान विधानसभेत मुद्दो उपस्थित केल्लो. I support for local vegetable farmers. आयज आमच्या पेडण्या सारख्या गांवांत खुबशे आमचे फार्मर्स आसा. आमच्या भाजी जे आयज उत्पन्न करतात आनी ती भाजी व्हरून आमच्या पेडण्या म्हापसा तशेंच आमचे सगळे कडेन व्हरून आमचे लोक हे विकतात. जाल्यार हांकां लागून म्हाका दिसता जी आयज खुबशीं वर्सां जालीं 4 वर्सां जालीं ही फार्मर्सांक जी रेट आहा पळय भाजयेची ती खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा आनी ती सरकारान जाता तितली फास्ट हे करून तेंची रेट ही वाडोवन दिवपाची खूब गरज आसा. तशेंच पेडण्या आमच्या म्हाका दिसता हे भाजयेक रेट वाडयना अशें म्हणून फार्मर्स म्हाका दिसता खुबशे कमी जायत आहा. तेका लागून सरकारान जाता तितले फास्ट हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा. फार्मर्स कमी जावंक ना. फार्मर्स हे आमी 2021-22 जे 1102 आशिल्ले ते आज 25-26 1295 फार्मर जाल्या. दर वर्सा हॉर्टिकल्चराक भाजी घालपी फार्मरांची संख्या ही वाडत आसा. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाकूय बरें दिसता की दर वर्सा आमकां भाजी जी घालता ताजी टनेजूय म्हणजे मेट्रीक टन जर पळयत आमी जाल्यार ती बी दर वर्सा वाडटा. स्पीकर सर, आमी तांकां जी अमावंट पेड करता ती ह्या वर्साक पळयत जाल्यार 532 लाख रुपया आमी आतां पर्यंत पेड केल्या. दर 3 म्हयन्यांनी ही अमावंट ही पेड जाता. स्पीकर सर, तिसरी गजाल प्रोक्रुटमेंट सेंटर तांणी जे इब्रामपुरा आमकां आनी एक सेंटर दी म्हटलां. पेडण्याकार तशें भाजी लावपी कश्ट करपी समाज आसा त्या ती तांकां नवीन प्रोक्रुटमेंट सेंटर जे जाय ताजो हांव विचारूय करता आनी म्हज्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक त्या पद्दतीचें डायरेक्शनूय दिता. स्पीकर सर, आमी पळयता की हांकां एसिस्टंट आमी 2 तरेन दिता. एक म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फतूय बी आनी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चराच्या मार्फत. पण आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 75% आमी एसिस्टंट जे शेत करता त्या सगळ्या जाणांक दिता. 5 वर्सां पयलीं थारायल्लो आनी तेन्ना 150% ऑफ तेंचो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो कन्सिडर करून थारायल्लो. बट तुवें जो रेट वाडोवन फार्मर्सा खातीर मागला ताचो डेफिनेटली आमी विचार करता आनी ताचो कितें तरी रेट वाडोवन दिवपाचें जे पयलीं हांव एकदां सपोर्ट प्रायस तेंचो वाडोवन तोच सांगता तुका. सपोर्ट प्रायस म्हणजे तेंचो रेट ना. आमी डेफिनेटली तुवें सपोर्ट प्रायस जो मागला पळय न्ही आमकां फार्मरा खातीर हो सपोर्ट प्रायस दिवपाचो. 4 महिन्यांची उदकाची बिलां एकाच वेळार आयिल्ल्यान सांगेच्या थळाव्या लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. बिलांची रक्कम चड आशिल्ल्यान लोकां मदीं हुस्को निर्माण जाला. ह्या वाठारांतले कांय लोक दिसवड्याचेर कामाक वतात. एकाच वेळार सगळीं बिलां फारीक करप कठीण जालां. देखून बिलां भरपाक वेळ दिवचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. मजगतीं मिटर रिडरांक इलेक्शन ड्युटी घाल्ल्यान बिलां काडपाक कळाव जाल्लो अशें सहाय्यक अभियंता वृषाली नायक सांगता. आयकात. ह्याच उदकाच बिलां संदर्भात हांवें पयलीं त्या डिपार्टमेंटाक वचून तांकां सांगलेलें कळ्ळें. तेजे नंतर डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळो. डेप्युटी कलेक्टरान तेणें आपल्या सायडीन ती बाजू मांडली आनी तेणें सांगलें की ते आपूण तांकां रिलीव करपाक शकना बीएलओ. एक्चुअली हांवें तेन्ना बिलां दिवचीं आसलीं. आतां बिलां दिल्यात 4 म्हयन्याची एक बरोबर बिलां दिल्यात आनी सामान्य मनशाक डेली वेजीस कोण काम करता तांकां एक बरोबर भरणी तें शक्य ना. कळ्ळें. तांकां ती एक बरोबर भरणी शक्य ना. त्या खातीर हांव तांकां गेल्लो. बरें, ह्या बिलाक तेणें 4 म्हयन्याचे मिटर रेंट आमकां घातला. एक्चुअली बिला फाटल्यान 1 मिटर रेंट तुमी 4 म्हयन्यांनी दी नाल्यार 6 म्हयन्यांनी बील एक फावटी दिलें न्ही. कळ्ळें. तुमी बील दिलां 127 डेजांची बील दिलां, एक बील दिलां. तुमी एक बील तुमकां 4 म्हयन्यांनी दिवपाक हे अधिकार ना न्ही. तुमकां जाय तेन्ना दिले. तुमचे कडेन स्टाफ ना हें आसा तो मॅटर तुमगेलो. गव्हर्मेंटा प्रॉब्लेम कितली जर तर ना जाल्यार गव्हर्मेंटान घेवप. गव्हर्मेंट आमी लोकांनी कित्याक तितून सफर जावचें. म्हाजें म्हणणें आहा की हो अमावंट आसा पळय तो आमकां पिरियड दिवचो. पिरियड दिवन तुमी ह्यो ड्यू डेट दिल्या तितून तें भरणी शक्य ना. जाय जाल्यार इन्स्टॉलमेंटान भरपा दिवचें नाल्यार पिरियडांनी वाडोवन दिवचो. पूण आनी हेजी फुडें दिता आसतना म्हयन्या बिलां दिवचीं आनी बिलां एकच मिटर रेंट आसा. कित्याक तेजेर मेन्शन केल्लें आसा मिटर रेंट म्हणून. मंथली म्हणून ना आनी कांय ना.
कळ्ळें. आनी तुमी दिता आसतना 127 डेसाची बील दिल्लें आसा. हो एमावंट चड जाता, हो सामान्य लोकांक परवडपा सारको न्ही. त्या खातीर गोवोरमेंटान जाता तितले बेगीन डिसिजन घेवचें, नाजाल्यार आमी ती भरपाक आमकां तें शक्य ना. तांकां न्ही जे मिटर रिडर जे आमचे आशिल्ले पयलीं हांगा ऑफिसान तांकां SI ड्युटी घातिल्ली आशिल्ली इलेक्शनाक लागून, रोलाक लागून, इलेक्ट्रीक रोलाक लागून. ताका लागून तांकां SI ड्युटी घातिल्ल्या कारणान आमकां तांकां बिलींग इशू करपाक तांकां मातसो प्रॉब्लम जालो. आता तुमचे कडेन सध्या कितली मिटर रिडर आसलेले अवेलेबल? आमचे कडेन सुद्दां 10 मिटर रिडर आशिल्ले, तातूंतले म्हाका तांच्यांनी 5 जाणांक SI ड्युटी घातली. फाटल्या समय पळय जेन्ना आमकां कलेक्टर ऑर्डर येता तेन्ना आमकां तांकां रिव्यू करचेंच पडटा. सो आमी तांकां रिव्यू केलें, पूण आमी सायमल्टेनियसली आमचे रिपोर्ट केलो आनी कलेक्टराकूय रिपोर्ट केलो की आमचे हांगा मिटर रिडर शॉर्ट आसा, जाणे करून आमचे बिलां आमची हँगअप जातली. सो ताका लागून तांकां रिलीव करचें, नाल्यार तांकां ड्युटी वयल्यान तुमी मातशें हें करचें म्हणून कितें करून तांकां आमकां इशू परत बिलां इशू करपाक लागून हें करचें म्हणून. स्टाफ आमकां कमी म्हटल्यार आमी मिटर रिडर फक्त 10 आसा. आमच्या ते सगळ्या पंचायतीन पळयल्यार आमकां आनी मिटर रिडर शॉर्ट आसा. आमी ऑलरेडी रिपोर्ट केला, एक रिपोर्ट करून दिला, प्लस लेबर प्लंबर, ताका लागून आमी मिटर रिपोर्ट केल्लो आसा. पूण तांकां न्ही जें बील आयलां पळय न्ही तें डॉमेस्टीक एज पर कन्जम्पशन पळय आयलें न्ही तशेंच आयिल्लें आसता. सो भरचेंच पडलें न्ही. म्हणून आतां एकूच बरोबर 4,000 जावं 3,000 अशें बील येता तांकां भरपाक मातसो प्रॉब्लेम जातालोच न्ही एक सामान्य मनशाक? हय, तांकां न्ही आमी कशें आसा एट अ टायम भरपाक म्हाका डिफिकल्ट आसा जाल्यार तांच्यांनी पार्ट पेमेंट करूंक येता. समज तांच्यांनी पार्ट पेमेंट केलो जाल्यार उरिल्लो जो एमावंट आसा म्हणजे ते समज 4,000 बील आयलें ताणें समज 2,000 भरले जाल्यार ते 2,000 जो एमावंट आसा ताका तांचो डिले पेमेंट चार्जीस लागतलो. पूण एक्चुअल ऑन बील तांकां कोणाकूच डिले पेमेंट चार्जीस आमी पयलीं लावन दिनात. जेन्ना पार्ट पेमेंट जाता उरिल्ली पार्ट पेमेंटाक लागून तो डिले पेमेंट चार्जीस. म्हणल्यार आतां एक समज 2,000 समज बील येयलें जाल्यार तेणी अर्दे सुद्दां भरपाक शकता? हय हय, तांच्यांनी समज पार्ट पेमेंट केलो जाल्यार पार्ट पेमेंटा लागून तांकां डिले पेमेंट. आनी उरता तो एमावंटा मागीर तांकां हय हय डिले पेमेंट चार्जीस लायतात. सद्या तांकां SI राज्यान सगळ्या रिव्यू केल्ले आसा सगळे मिटर रिडरांक. सो ते जशें पयलीं चालू आशिल्लें मंथली बिलींग जातालें तशेंच जाता. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. शिंगो फुलोंग राजा पावरे हरी शेबईचं बावलं पावलदारी फुलताचे तण तण तणायचा माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढला काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीतर हातात होता नशे खोलयता घुमटाची साप गोयचे वारे गोयची झाडा पेडा आणि दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला, गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतिक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही रिल्ले आसात साळगांवांत.
व्हळी हाडूंक वयता आमी पुण्य दिसा. नमन सुरू जाले की गड्यांचेर आमच्या भार येता. देव भूता आणि मनीस महादेवाच्या गणांचो खेळ तो. तुम्ही येऊन 3 दीस पळया देव प्रगट जाता. कोणतरी राक्षण असता म्हणतात की त्यांना करता अशें म्हणटालो. डोंगरार चुट्टी दाखयता आवाज केलो काय 2-2 करतात. तो एक चुडी दिसता अकस्मात पेट्टा अकस्मात गायब जाता. जितले लोक हे करता आवाज करता तितले तो फ्लेमी एकाचे 2 करता प्रगट जाता. म्हणजे त्याकाय तो देवचाराक तो उत्साह येता. देव आणि मनशांचो एक तरेचो हो खेळ, हो ताळ्याचो खेळ. झुंड कसो तो वांगडात धांवता ते फाटल्यान. तो फुडें गेलो पण ताका दिसतलो असो ना. तुजी भावना आल्या तू काय दी सांग शकता. 10-15 मिटराचेर हजारो संख्येने लोक वयता आणि तो थंय प्रगट जाता. ती भुताय असता ती मागीर ते चाळो तो चड राती भाव ना. आणि आमच्या गावान जो देवाक येता तेणी आपली भावने नेवपाचो. मस्ती करची न्हू, सोरो हाडचो न्हू, देवा प्रती भावना दवरून हा भावना देऊ न्हू. तेणी येवपाचो नाल्यार बाकीच्यांनी येवपाचेच न्हू. कितल्यांक सुमार येवचे म्हणजे ते मागीर तुमी गेट बीन बंद करता न्हू. पण एकच सगळ्यांका हात जोडून विनंती करता की जे भाविक येता त्यांच्यानी आपली मर्यादा राखची. नमस्कार. आम्ही येयल्ले आसात साळ गांवांत. साळांतले गडे बरेच फामाद आणि ह्या गड्या विशीं जाणून घेवपा खातीर त्याच बरोबर लोकांनी कितें नेम पाळचे हाचे बद्दल जागृताय करपा खातीर आमी एक ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली आसा. आमच्या बरोबर देवळाचे अध्यक्ष मेघश्याम राऊत आसा आणि त्याच बरोबर हे गांवकर आसा. कशा तरेन हे गडे उत्सव हे दर वर्सा मनयतात. ह्या गड्याक एक धार्मीक मान्यताय आसा. त्याच बरोबर हे सगळे त्या माध्यमांतल्यान ती परंपरा जोपासलेली आसा त्या गांवकारांनी. आयज आमी गोंयांत पळयता कश्यो जमिनी किंवा हेर कारणां खातीर लोकांचो कसो संघर्श चालू आसा. मात्र ह्या साळ गांवांत आयले उपरांत अशें जाणवता की हांगासली देवस्थान आसली जमीन किंवा तेंच्या गांवकाऱ्या पती जे कितें चलत आयिल्ले तेंचे रिती रिवाज आसा ते आजून जागे आसा आणि एक वेगळी अनुभुती ह्या गांवांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. हीच सगळी गड्याची जी प्रथा आसा तितून वेगवेगळ्यो काणयो आमकां दर वर्सा आयकुपाक मेळटा. हांवें कितलींशींच फाटलीं वर्सां जालीं हे गडे पळयल्ले आसा आणि एक वेगळी अनुभुती एक वेगळी शक्ती हांगासर पळोवपाक गेले जाल्यार देव भुता आणि मनीस अशा तरेचो हो खेळ हांगासर रंगता त्या दिसा आणि एक वेगळोच साक्षात्कार चमत्कार कसो ह्या गांवांत पळोवपाक मेळटा. हांगासर कितें नेम पाळचे, खंयची मस्ती करची न्हय आणि कशा तरेन सद्भावनेन आपल्या बरोबर दुसऱ्यांकूय हाचो प्रत्यय येवचो हाची जाणविकाय आनी हाची जागृताय करपा खातीर आमकां तांच्या कडल्यान योग्य मार्गदर्शन मेळटलें ह्या कारणा खातीर ही कार्यावळ आमी घडोवन हाडटा. जाणून घेवया ह्या साळांतल्या गडे उत्सवा बद्दल. भाऊ, आमी ह्या गडे उत्सवाची म्हायती जाणून घेवपाक आयिल्ले आसात. ह्या गडे उत्सवाची सुरवात जी जाता ती हांगासर ह्या होळयेच्या मांडा वयल्यान जाता. म्हणजे सध्या तुमची फाटल्यान तयारी चालू आसा होळी लावपाची. सो कशा पद्दतीन म्हणजे आमी आतां जेन्ना साळ गांवांत गडे पळोवपाक येता तेजे उपरांत हांगा होळी लायिल्ली असता. मागीर कशा तरेन ही सुरवात जाता म्हणजे कितल्यांक सुमार हांगासर लोकांनी येवचे मागीर ते कितें म्हणून पयलीं तुमी एक नमन जाता मागीर तेज्या फुडें तेंचेर भार येता. कशा पद्दतीन हे रीतसर चलता हाची सध्या आमकां थोडक्यात म्हायती दिवची. आमचे पयलीं व्हळी हाडूंक वयता आमी पुण्य दिसा. ती व्हळी हाडल्या उपरांत 11 सुमार कांचतो, 12 सुमार ती घालतो. त्या बरोबर लोक जमतो तेन्ना ती तोणक्यो लावन उबी करतो आणि त्यानंतर घातल्या उपरांत ती पुजन आमी करतो भटाक घेवन. आमचो गांवकार कोणी बसता एकटो आणि त्यानंतर आमचे दुसरे दिसा सिद्धेश्वराच्या देवळा कडसून ते ह्या धुवट घेवन ह्या रोमाट घेवन ते येतात. तेन्ना 11-12 हिंसा जातात. तेन्ना तिसून मागीर गडे कितल्यांक सुरवात जाता गड्या? तिसून 8 ते उबे रावतात. बरोबर. रमटाक हेका. तेन्ना ते हिंसर येतात. थंय येयल्या उपरांत 12-1 जाता. तेन्ना घराणी लोकांची आसतात. भट घालता, आमी गडे घालतात.
आमी घालतो तशा पद्दतीन तो वेगळ्या गाड्यांचो ह्या आसा. ओके. भार आणि तुम्ही म्हणटात न्ही एक गांवान येवपा खातीर ते रस्तो तुमी बंद करता 10 सुमार कितें, सो 10च्या पयलीं भितून येवन मागीर कितल्यांक सुमार अशे गडे स्टार्ट जाता म्हणटा तुमी? 11. साळांतल्या गड्या उत्सवाची सुरवात जी जाता ती हांगासरल्या होळयेच्या मांडा वयल्यान, म्हणजे तेंच्यो गांवकारांच्यो ज्यो कितें आंगवणी त्याच बरोबर गाराणें आणि मुखेल भाग हाचो आसा तो म्हटल्यार नमन, ढोल आणि गड्यांचो एक ताळमेळ रंगता तेन्ना ह्या गड्या उत्सवाची सुरवात जाता. आमच्या बरोबर आसा उमेश राऊत जे दर वर्सा हे नमन घालता आणि ह्या नमनाचेरूच ही गड्याची जी कितें ताळमेळ आसा ती रंगत वता आणि अशा तरेन हो तेंचो भार आणि गडो जो आसा तो ती प्रथा तेंची चलत आयिल्ली आसा. तांचे कडल्यान जाणून घेवया उमेश राऊत हांचे कडल्यान. तुमी दर वर्सा नमन घालता? हय, नमन व्हरता. पयलीं आमचो बाबा म्हणा, बाबा फाटल्यान हांव चालू केलें. ओके. म्हणजे कितल्यांक सुमार हे तुमचें नमन घालप जाता? पयलीं होळी तुमी हांगासर लायता म्हटलें. ना, होळी लायली न्हू, पयलीं आमचे सांगणे सारको आसता. म्हणजे आमचे हे महादेवाचे गण हे गडे म्हणजे कितें 64 जोगणीचो भार हो, पण 64 काय गडे पडना. 64 जोगणीचो भार हो महादेवाचे गण हे, कळ्ळें तुका? ते कितें करता, आमचे भट आसता, भट आमचे सांगणे करता. सांगणे जाले की आमी ते ढोलार सांगणे सोंपले काय ते गडे बसता सकयल आणि मागीर आमी ते ढोलार काठी हे आसता आमचे हरिजन म्हणजे गांवकार म्हणटा तांकां, बरोबर, ते ढोलार येतात. तेन्ना तेंच्यानी ढोलार काठी मारले की आमचे नमन सुरू जाता. नमन सुरू जाले की गड्यांचेर आमच्या भार येता. भार इलो का ते भोवताडे काडटा. 5 भोवडे काडले की ते आपल्या हेका लागतात, म्हणजे आपले करी हाडपाक वचपाक वर डोंगराक. करयो म्हणजे ती आंगवट आसता तेंची. तुमची करी आता कोणी कितें कोणची कितें जालें ह्या करये घालता कोणी, म्हणजे कितें काम जालें आनी कितें जालें ते करये घालप तेंचे थंय चालू आसता ते. पण पयलींचे आहतच ते पयलीं स्टार्टींग पर्यंत. आनी ते करये हाडप, ते करये वचपाक ते वाटे करता आमकां ती सिग्नल दाखयता. सुरवातीक पयलीं आमकां ही डोंगराचेर दिसता ती येता ती. डोंगरार दिसता ती कसली पयलीं दिसता ते दोगांय आमकां ते सिग्नल दाखयता. म्हणजे दोन आतां कोण आतां खुचे देंवचार दाखयता काय दाखयता ती आमकां हिस्ट्री खबर ना, पण दोन सायडीन दोन दाखयता. पूण ती सरस सकयल येत रावता ते कितें सकयल म्हणजे परत तांकां देंवयता. ओके. ते करी जे हाडपाक गेल्ले आसता तांकां उजवट दाखयता. म्हणजे तो देंवयले काय ना की ते सकयल देवान त्या परत मांडार येतात. मांडार येयले न्हू की मागीर ते फुडले हें आसा म्हणजे दडोवपाचे हेजे बी ते मागीर हेका वयता, ते कित्याक वयता, मोडीक वयता. मोड जाली काय मागीर ते गड्या हाडपाक वयता, ढोल घेवन वयता. हरिजन आसता न्हू तेका घेवन वयतात ते. ह्यात आमकां खबर आहा जे वयल्यान ते डोंगरार चुट्टी दाखयता आनी तेच्या बरोबर गडे येता. पूण आमी एकदां अशें पळयता की कांय गडे अशे मुर्छीत जालेले आसा. तेका मागीर ते खांदार काडटा आनी स्ट्रेट हाडटा. मागीर हांगासर ते होळये कडेन घुंवलेले काय ते सारके जाता. तेका झपाटो जाता. तो झपाटो तेका झपाटो जाता. म्हणजे आमची उसळ दाट सकाळशीर म्हणून आसा ते झपाटो जावप. म्हणजे ती जी कितें तरी हें आसतात की तिच्या हेका बी लागलो हें जालो की ते झपाटो जावप. कितें आसा घरचे बी कितें आसलें आनी कितें आसलें जाल्यार ते तेका झपाटो जातात तेका. मागीर ती झपाटो जावन तेका तो उखलून हाडप. नाल्यार एक सुद्दां गडो हाडटा. हो आतां संतोष परब म्हणून न्हू, तो आपूण स्वता ओन हाडटा एकटो उखलून. म्हणजे झपाटो हो कसो जाता म्हणजे आमी म्हणजे हांगा येतकीर आमी खुबदां अशें आयकल्ल्यो गजाली सांगता तुका. कोण तरी राक्षीण आसता म्हणटा ती तांकां धरता अशें कितें. आतां लोक ह्या सांगता हिस्ट्री, पण ती प्रत्यक्ष म्हणजे कोणी आतां खरें आसा गोष्ट ही, पण एक प्रत्यक्ष कोणी ह्या करूंक ना, तशी स्पश्टीकरण करूंक ना. ती खरी गोष्ट आसा ती अशी. ते येता आसतना तिजे अशें ढेंगा पोंच्यान येवचें पडटा अशें कितें अशें म्हणटात लोक. पण आतां जाणटो बी गडो कोण आसता न्हू वयस्तीक, ती तांकां बी आतां आमकां ही हिस्ट्री खबर ना न्हू, अशें म्हणटा लोक. अश्यो आयकल्ल्यो गजाल्यो आसा. म्हणजे जे गडे जेन्ना थंय वयता तेन्ना येता आसतना तांकां ते राक्षीण गावता. ते राक्षिणाच्या ढेंगा पोंच्यान तांकां येवचें पडटा. ती जाका सांपडटा ती तिका आपटिता अशें म्हणटात. ना ही हिस्ट्रीच खबर ना कोणाक. ओके. म्हणजे आयकल्ल्यो गजाली हेजी न्हू तुका न्हू ह्या गड्याचो ह्या न्हू कोणाकच अनुभव नासतलो. बरोबर. कळ्ळें तुका. आतां सांगतले लोक खूब काय माहिती. म्हणजे हो झपाटो जेन्ना ते मुर्छीत जाता मागीर फुडें हांगा हाडले काय खंय तांकां परत तेका हें करप, सकयल दवरप आनी मागीर ताका 5 भोवडे करून फिरवप. मागीर तो सावध जावप. सावध जालो का मागीर तेंच्या भितर गेलो तो पंच्या गड्याच्या आमच्या. आनी तेय एक तुमचे शास्त्र तांकां घुंवड येता आसतना ते आंगठ्यार अशें दवरतात. ते पांयां तेंचे ह्या कडेन आंगठ्यार दवरून आंगठो म्हणजे काय हें आसता आंगठो ते ओडीत व्हरता तांकां. ते म्हणजे 5 भोवताडे काडप. परतून ते सारके येता ते. बरोबर. मागीर हांगासर येवन ते मागीर 5 भोवताडे मारता. मागीर नेक्स्ट कितें आसता म्हणजे ते शेतान ना मागीर ते मोडीक वयता न्हू. मोड जावली तांकां की गडो आपलो जड आसा न्हू काय मागीर ते ढोलक्या घेवन गेलो काय न्हू काय ते वाजत वयता.
बरोबर. मग तो त्यांच्या हातीन दिता तो गडो. फॉर एक्झाम्पल कितले गडे असता? आता गडे 30-35 30 आसा 30 गडे असता. आता ते गडे ते लिपयता तो केन्ना लिपयता त्या 30 भितरलो? आता दिताना कळटा आमकां न्हू गडो लिपयलो ना म्हणून. ते हांगाच्यान वयता तेन्ना लिपयता. हय हय तेन्ना येयना तो मांडार. ओके तेन्ना तो लिपयता. मांडार येयना. ओके तेन्ना तेका हय, लिपयता. तेन्ना तो लिपयता तेका. हां तो आता गडे लिपयलो गडो आनी तो येयना मांडार. हां आता तेका लिपयलो. आता खुचोत म्हणून अमको म्हणून तुका कळचो ना. हा लिपयलो म्हणटकीर हाडलो उपरांत कळटा. हय कळ्ळें. लिपयलो म्हणटकीर कळटा की आता थंय ते दिवपाचे आसा. ते मागीर सिग्नल. मागीर ते ढोल जे असता ते तेंच्या वांगडा वयता. हय ते गडे व्हरता. ते एकटो ढोलाक. गडो तेका फुडें येता न्हू तेका हातीक धरून व्हरता तो. हां त्याच्या फाटल्यान मागीर लोक वयता. तो जे ढोल वाजयता पळय तेही भारार असता. ना 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 ते ना भार. फक्त गड्यांचोच भार. गड्यांचो ते गडे असता तेंचेर भार असता सो तांकां पयलीच एनर्जी असता. तो मागीर जाणटो आसूं नेणटो आसूं कोणूय ती आसूं. एनर्जीन ते धांवत असता. आसा. पूण जे ढोल वाजोवपी असता तेंकाय ती एनर्जी खंयच्यान ना ना तेंकां ती म्हणजे तो आता गड्यान धरलो काय ना की तो गडो तेका आपणाक जाय थंय व्हरता. गडो तेका घेवन येता. आपणाक जायच व्हरता गडो. ते तेंचेर कांय नासता तेंचेर कितेंच नासता तशें. एक तेंची एक आमच्या जाणट्यांनी प्रथा केल्ली आहा की तेंच्यांनी तो गडो हाडप बी म्हणून. आनी 3 कडे दिसता ते दितात मागीर न्हू एका पयल्या दिसा 3 कडे अशें. आतां बघ त्या पयले बाबऱ्यार दिलो. हय पयलो दिलो की मागीर दुसरो हेजेर घावनाण्यान दित ते मसुंडे मसुंडे भितर गेले ते सायडीक. आणि माडांनी तिसरो माडांनी. माडांनी लास्ट दी पयली. आता तो पयलोच दिता. आतां जे लिपयतात आनी तो दिता पळय तेन्ना तो वेगवेगळो असता कोण तरी. तो हांगा वेगवेगळो असता तो म्हणजे पयलीं कोण कशें ना असता? ना आतां आमचें कशें आहा रयत पिलकेचं ह्या देवस्थान कळ्ळें तुका. गांव आनी रावत परब हे आमी गांव देवाचें म्हादन कळ्ळें तुका. आतां ते आमच्या देवळान कितें रावत परबच दिवप. थंय दुसरो तिसरो कोण दिना. थंय जोडी कशी रावता परबूचीच दिवप. आतां थंय म्हालकुमी कडेन थंय तुका मेस बी अशें तांकां. ना ना तो जो आतां येता पळय थंय पयलीं कोण येता मागीर हांगा दुसरो कोण अशें 3 देव वेगवेगळे असता. हय देव सेपरेट आहा. शिमदाडे आमचे ते. तो पयलीं हांगा शेता कडेन येता तो कोण? बाबरेश्वर. मागीर थोडे होते येता तो कोण? तो आमचो तुमच्या आमकां अमको तसो कळचो ना तो. कळना. अमको दिलो आनी थंय दाखयलो तशें आमी सांगूंक शकना. आतां अमको दिवन तुका गडो दिलो तसो सांग. आतां ह्या स्थळाक गेलो आतां तुज्या कसो गांवांत गेलो पण तूं हो कसो तशें थंय गेलो पण तो पिटलो असो आमकां दिसता न्हू. आतां अमकोच पिटलो आमी सांगूंक शकना. तोच दितलो म्हणून गडो आनी तो दिवन गडो. आनी ते माडयेनी एकदां ते 2-3 वांगडाच येता दोग तीग जाण. ते म्हणजे तेंची कितें आसता एकामेकाक ते ह्या करतात न्हू. आमी कशें ह्या करतात ते एकामेकाक येतात न्हू ते. ते ठरलेले नासता. ठरलेले ना हे कोणाक हिस्ट्रीच खबर ना. कोण येवप आनी काय येवप तो. बरोबर. पूण हांवें आतां हांव कांय वर्स हांगासर येयल्लो गड्यान सो हांवें पयलीं फावट आमी ते शेतान धांवता. शेतांतलो तो मागीर आमकां असो फाटी फाटी वयता कोण एक अदृश्य शक्ती आसता ती तेणी चेंज दिसतलो दुसऱ्याक चेंज दिसता म्हणजे डिफरंट दिसाप ते. आनी तो एक वयता मागीर थंय आमी गेले सेकेंड ते मसुंडे कडच्यान वाट आहा थंय म्हणटा थंय खूब वगत दिसता. आनी लोक जशे बोबो बीन मारता पळय आड्डे बिड्डे तेका एक चियरअप केल्लें. तेका उमेद उमेद तो आनीक असो फुडें येता. तेका उमेद येता म्हणजे कितें जाता खबर आहा तो म्हणजे तोय लोकांक हे करून दाखयता. आनी आपूण आवाज केलो काय 2-2 करता. 2-2 करता म्हणजे एक तेजी ती पद्दत आसा. एकाची 2 चुटकी जाता मागीर परतून 1 जाता. म्हणजे हे पळयतल्यार कळटा की हे खंय ना हे जागृत देवस्थान आहा. जो कोण पळयता न्हू तेकाच खबर आसता की हे सत्य का असत्य कळ्ळें न्हू. आतां तूं जर पळोवंक ना जाल्यार तुका म्हणटलो काय अर्थ ना अशें म्हणटलो. जेन्ना पळयतलो न्हू तेन्नाच कळटा की अशें म्हणटा हे देवस्थान बाबा कशें आहा. देवस्थान जागृत देवस्थान आहा. ह्या देवस्थानान आपूण फुडें सरप न्हू हे तुका ऑटोमॅटीक तुका हें जाता. म्हणजे आतां साहजीक विचार करण्यासारकी गजाल आहा. म्हणजे आतां जेन्ना चुट्टी पेट्टा नॉर्मल चुट्टी ती पेटोवपाकूच कितलो टायम लागता. तेका कितें पेट्रोल सुद्दां घाल पेटोवपाक टायम वयता. पूण आमी ह्यो ज्यो चुट्टी पळयता ही अकस्मात पेट्टा अकस्मात गायब जाता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे चुट्टी पेटयली काय तेजी ती हे किट्ट्यो पडत आसता त्या चुट्टेची न्हू. आतां एक गवताची कुडी सुद्दां आसा आनी गवताची कुडयेर सुद्दां पेटयलो तेणी आनी चुट्टी पडली जाल्यार तिका कांयच जावपाचें ना. बरोबर. गवत तुका खबर आहा गवत बरोबर तिजेर सतरी पेटयली फास्ट पेटप आनी ती थंय किरट पडली आनी बाकी तू अशी फस्काची गाडी उडयची ते भस करून पेट्टले तू जर पेटयशी जाल्यार. पण तेणी म्हणजे ते पेटाचेच ना. तुका थंय गेल्या पण दुसरे तू पळयशीत जाल्यार तुका कांयच दिसचें ना थंय. बरोबर. अशें आतां तुमी म्हटलें कितलीं वर्सां जाली आतां तुमी नमन घालताय? म्हाका आतां जाली 35 वर्सां.
35 वर्सां. म्हणजे आता तुम्ही दर वर्सा नमन घालपी एक तुमचो मान आसा. ना आमचो मान कसो मान आमचो गाडी आसतना तेजो मान हो. आणि अशें म्हटलें वता न्ही आता ते जेन्ना थंय वयतात मनीस आता लोकूय धांवता न्हू, ते ढोला फाटल्यान लोकांनी धांवप आसता, एक लोटूच वयता. सो अशें म्हणटा की थंय तेजी हे पडोंक जायना, सावळी पडोंक जायना बीन म्हणून. ना फुडें आतां कशें पयलीं लोक वचनासले पयलींच्या वाटेन. आतां लोक कितें करता, लोक गर्दी जाली म्हणून लोक फुडें फुडें वयता. पण अशें आमी झाडाच्या सावळेक वचनासले पयलीं लोक. सावळे म्हणजे गडेसर वच सावळे म्हणजे कितें आसा, चाळो आहा, ही चाळ्याची हे आमचो खेळ हो, कळ्ळें तुका न्हू. हो चाळ्याचो खेळ हो. तुका कितें जालें न्हू जाल्यार ताका जबाबदार कोण ना, गांवकरी आनी देवस्थान ना जबाबदार ना. ते आपले आपूण सांबाळून हें करूंक जाय. प्रत्येकान भाविकांनी आपल्या आपूण मर्यादे प्रमाणे रावंक जाय. कित्याक हो चाळ्याचो खेळ आसा, जो कोण चाळ्याक मेळ्ळो जाल्यार तो परत सारको जावचो ना. आणि हे आता गडे पडटात पळय ते कोणाचेर पडटा, गांवच्याच ना लोकांचेर? हे रथ पिलगेचेर. रथ पिलगी म्हणजे सगळे म्हाले मेस बी सगळे रथ पिलगेचेच गडे आसतात. तेंचेर पडटा तेंचेरय आसता गड. पूण हे पयलीं केन्ना ठरता बीन अशें? पयलींच ठरलें? ना तेंचे गडे पयलींचे आसत न्हू, जाणट्यांनी जी परंपरा ती प्रमाणेच करता त्या प्रमाणे. आता तुका गडो जावं म्हणटा तसो पडांक शकना. खूब लोकांनी प्रयत्न केले गडे पडपाचे आपले बी म्हणून, पण ते जावंक ना. पूण हे संकेत केन्ना मेळटा तुमकां की बाबा हेका आतां देव आतां एक ठरयता पळय, हेका आपल्याक आतां घेवपाचो हा गडो म्हणून. सो तेका त्या मनशाक केन्ना कळटा की आपल्याक ना ते आमच्या कडेन ना. गडो घेवपाचो बी ना देवीक जायो, तो देवीक जायो, महादेवाक जायो तोच घेतलो. तुका आतां तुजे आतां घरवडीचे गडे आसा, आतां तूं सांगता म्हाजेरच पडांक जाय, तशें जावचें ना. ना ते कशें कळटा काय म्हणटा? कशें तेजेर भार येता. हांगा येयलो काय? हय म्हणार येयलो काय ना ते भार येता. आनी तो गडो कसो, तो गड्याची जाप जावंक जाय एकामेकाक, तरच तेका भितर घेतले. तूं बश्टो ह केलें म्हणून गडो पडलो तो जावचें ना. तेंचे एकमेकांकडे एकामेकाचें ह्या जावंक जाय. ओके. विचार तेंची भाशा वेगळी आसता काय? ना तेंचो विचार योग जावंक जाय आनी तेंची जाप एक जावंक जाय, तरच तेका भितर घेतले ते. म्हणजे ते वेगळ्या हेजेच्या वयल्यान कनेक्ट जाता तेंकां. कनेक्ट जाता. आतां गडे समज पडटले जाल्यार एक पथ्य पाळचें पडटा. म्हणजे आतां शिरगांवच्या जात्रेक बीन कशें सामकें शाकाहारी रावचें म्हणजे पडटा, कितें तशें पयलीं रावचें पडटा हांगा? तशें कांयच ना. आमच्या सुद्दां तूं गड्यांक न्हू, आतां समज एक सांग तुजी बायल सुद्दां मेली जाल्यार केस ते घाल्यार गडो पडचो रावना. तो गडो पडटलोच. कळ्ळें न्हू. फक्त पियांक जायना सोरो. बरें. हा ती आतां एक आमी हे करया. म्हणजे आतां हांगासर जे लोक येतात, खूब आतां लोक बेश्टेच आतां एक गर्दी करता मागीर तेंचे आपले होश आवाज खो पेटोवन ते मागीर कांयच्या काय करपाक लागता. तेंकां एक आव्हान करपा खातीर कितें म्हणून तुमी सांगपाक सोदतले? आमी तेंकां कितें, आमच्या गांवांत सोरो हो अजिबात उपेग ना. आमच्या देवीकच पडना सोरो. जेणे करून लोकांक कळचें की हांगासर येता आसतना त्या भावनेन या, सद्भावनेन या, देवाक तो प्रत्यय घेवपाक या. आणि त्याच बरोबर गर्दी करता आसतना हेंय भान दवरा की जर तुमी फाटल्या वर्सा पळयलां, कित्याक एक प्रकारचो धांवप आसता ते, तितून कोण एथलीट आसूं, स्पोर्ट्स आसूं, आपूण फुडें पावतलो अशें नासता. ते एक वेगळ्या तरेचें ते धांवणे आसता. ते कितलो एथलीट सुद्दां आयलो तर थंय पावना.